द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति। पुढे मी नव श्री नवनाथ नरसे यांना श्री परशुराम गणपुले यांनाही मी विनंती करते की त्याने व्यासपीठावर यावे. त्यांना आमचे भुरगे असे किती करताले त्या नाटकान 2-2 महिने रिहर्सल करताले. पण ज्यांना नाटकाचो दिस येतालो त्यांना कोणाच्या दारात नाटक करूया, त्यांच्या करूया, ह्यांच्या करूया का ह्यांच्या करूया अशा आदल्या दिसा ते लीप करपाक सुरुवात करताले. ते मागोव वयताली रे बाबा तुझ्या दारान आम्ही आज नाटक करपाचे का, त्याच्या दारात नाटक करपाचे का अशा म्हणून 2-2 वर्षांनी त्यांच्या दुसऱ्याच्या दारात त्यांच्यानी नाटक केले. खंय तरी ब्राह्मणाच्या मनान येयले की ह्याका नाटकान घेऊया कितें तरी जातले अशें कितें तरी मनान येयले आसतले. म्हाका तशेंच आता दिसून येता. कित्याक काय म्हण सांग, आयज थंय जर हांव जर नाटकाक भितर सरोंक नसले जाल्यार ह्यो म्हाका अनुभव येवचो नसलो. हांव भितर सरल्या उपरांत म्हाका एक अनुभव येयलो की आमकां खंय तरी नाटकाच्या स्टेजीची गरज हा, खंय तरी परमनंट जाय. सगळ्या वाड्याचे स्टेज हा, कितें तरी बारीक बारीक प्रोग्राम करूंक मेळटात, पूण आमच्या वाड्यार ना. हेच माझ्या मनान हांव धरून बसले. हांव सरांनी सांगले तशें गोविंद गणपुले सर त्यांच्याकडे हांव सांगले सर आम्ही एक स्टेज बांदया, सर आमकां सपोर्ट करतलो. त्याच्या पयलीं हांव बेश्टेशे उतार सरांकडे घातलेले. सर हांव स्टेज बांदूंक सोदता, तुमचो म्हाका सपोर्ट मेळत का. सर म्हणाले बाकीचे फॉर्मॅलिटी तू कर, तू आसाय, तुका सपोर्ट हांव सोमतोच करता. ते उतार आयकल्या बरोबर हांव सोमतेच सराक सांगले. सरा बरोबर आमचो राजन रेडकर तेकाय बी सांगले कित्याक तो घाडकारा कडेन बरो आसलो, बरो तेजे व्यवहार आसात म्हणून तेका आनी सराक घेतले आनी हांव भाटकारा कडेन पयलीं गेले. भाटकारान म्हाका एकाच उतरान सांगले ते तुज्या खातीर काय लोकांक खातीर. हांवें फक्त इतलें सांगले सर म्हाजे खातीर न्हू ते हांव करतना सगळ्या म्हाज्या भटवडच्या लोकांक खातीर म्हाका स्टेज बांदूंक जाय. सर तुमचो म्हाका सपोर्ट जाय. तेन्नाच सरान हांव नकळी तेका कितें ब्राह्मणान बुद्धी दिली. डायरेक्ट म्हाका म्हणालो देवा खातीर मगो ती सगळी जागा आपूण देवाक ब्राह्मणांक दिल्ली आसा. म्हणजे ते सगळे देवस्थान तीच जागा आसा. तुका जर जागेकारांचो जर प्रॉब्लेम ना जाल्यार तू थंय स्टेज बांदूंक शकता. पूण एक सांगता कितेंय तरी बरें करतना वायट हे घडटातूच. हांव तशें काय म्हणिना. खंय तरी बरे वाटेन वयतना काटेय बी लागतात. तशें खूब अडचणी येयल्यात म्हाका आनी ते अडचणी करीत करीत म्हाका साथ दिणारे आमचे हांगासरले जाणटे नेणटे सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो. तो सपोर्ट घेवन आयज हांव स्टेज बांदपाक हांगा फुडें सरलेले आनी ती स्टेज जाली बी. कशें आहा कोणी जर सपोर्ट करूंक ना तर कितें जायना. तशेंच म्हाका हे नाटकाचे हे स्टेज बांदपाक सगळ्यांनी सपोर्ट केल्यात ते आसात. पयलींच गोविंद गणपुले सर, प्रमोद गणपुले सर, तशेंच राजन रेडकर, मुकुंद नरसे, सर्वेश नरसे, सच्चिदानंद नरसे, दीनानाथ नरसे, सकाराम बली आणि असे जायते आसात की तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो की तू फुडें साथ आम्ही तुझ्या बरोबर आसात. तो सपोर्ट घेवन हांव आज हांगा मेरेन पावलेले
कोणाचे नाव विसरले असत जाल्यार तेची माफी मागता कित्याक सांग नाव घेता घेता विसरूंक शकता तेकाच लागून हे नाटकाची स्टेज बांदतना सगळ्यांनी जेणी म्हाका सपोर्ट केलो त्यांचे खरेंच हांव मना काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जेन्ना हे ब्राह्मणान बुद्धी दिली तेन्नाच हांव फुडें सरले कित्याक सगळे आसता ते देवाचे देवान जर चिंतले की कितें तरी आपलें बरें जावंक जाय तरच तेजें बरें जावं शकता आनी देवाच्या मनान ना जाल्यार कितेंच जावचें ना देवान म्हाज्या मनान एक कितें खंयची तरी उर्जा हाडली की हेच्या मनान हाडटलेच जाल्यार म्हाका दिसता की आमी तेजे उपकार मानूच्या पेक्षा फुडें जर तेंकां जर आमचो सपोर्ट जाय जालो जाल्यार तो सपोर्ट दिल्याकारूच तेंचे उपकार फारीक जातले म्हणून सगळ्यांक हांव मागता की हांव जशें तेंचे कडेन गेले तुमी म्हणटाले थोडे जाण आमकां सांगनासतना तूं केले पूण एक गोष्ट अशें आसता बरें करतले जाल्यार थोडी गोष्ट मुखाट्यानी करपाची गरज आसता सगळ्यांक जर सांगूंक गेले जाल्यार ती गोष्ट जातली काय ना जातली म्हाकाय बी हॉटेलाचे अरुण सुत्ता शिवोलीम हॉटेल हांगा शिमे जशें आमी पयलीं म्हणून भटाचे घर म्हणून थंय आसले थंयसर तेणी रेस्टॉरंट केला तेणी बी आमकां हांगासर सपोर्ट केल्लो आसा स्टेज बांदपाक तशेंच तो सपोर्ट करपी सुद्दां सरळ आमचे प्रवीण आल्लेकर लाडके पेडण्याचे तेच्या उदरशनाक तेणी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा म्हणजे हांव तुमकां सांगूंक शकता ही जी इमारत तेजी जी उबी जाल्ली आसा ती सगळे आमचे पेडण्याचे मतदारसंघ प्रवीण आल्लेकराचेच तेणीनच दिले अशें हांव डिक्लेअर करूं शकता कित्याक सांग हेका आमकां 2-2.5 लाख येयला तो सगळो खर्च आमचे पेडण्याचे मतदारसंघचे श्री प्रवीण आल्लेकरच तेंच्यांनी फुडाकार घेतली म्हणून आयज हांव ही स्टेज बांदून केली म्हणून हांव सगळ्यांक एकदा सरांक एक मोठ्यान तुमी आसात तशे व्हडल्यान ताळयांचे गजर दिवन तेंचे थँक्स म्हणपाचे थँक्यू अशें म्हणटात की थंय जेन्ना सोंपयतात तेन्ना आमी थँक्यू म्हणटा हांव सराक थँक्यू म्हणचे ना कित्याक फुडें म्हाका तेंचो असोच सपोर्ट जाय आनी अशेंच तेच्या बरोबर रावतले आनी अशेंच तेंचे कडसून काम करून घेतले ते काम करच्या खातीर म्हाका सगळे घटवडचे लोकांची आमच्या गावातली माझ्या भाव भयणांचे सगळ्यांचो सपोर्ट जाय आणि तो सपोर्ट म्हाका तुम्ही जेन्ना सरच सपोर्ट जाय आसतलो तेन्ना तुम्ही दितले तेच माझे परत फेड अशी दिसतले म्हणून आज जे कोणी हांगा येयल्यात जेणी कोणी प्रोग्रामाक भाग घेतल्यात जावं मागीर ह्यो प्रोग्राम पळयता आसतले जावं कोणी मागीर दुसऱ्या कडसून आयकले आसतलो सगळ्यांचो हांव मनानसून काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक काय म्हणसा जर देव बरें करूं म्हटले तरच कोणाक खंय तरी दिसता की म्हाजे कितें तरी बाबा थंय येयल्ल्याचो सार्थक जाले ही आमची परंपरा जावा हांव जर तुमचे देव बरें करूं म्हणिना जाल्यार थंय वचोन कितें फायदो अशें बी म्हणटा म्हणून हांव हांगा देवा कडेन ब्राह्मण देवा कडेन इतलेंच मागता ज्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो तेंकां सरान देवान ब्राह्मणान बरी बुद्धी दिवपाची तेंचे जे काम हा तेंचे कामांक सगळे साथ दिवपाचे मंचाची गरज आसली अशी दिसता सो हे एका म्हाका दिसता विनिता मांद्रेकरान खूब पडपड करून रंगमंचा हाडपाची तयारी करून म्हाका दिसता जवळ जवळ 1-2 महिने ती चालूच आसली तिची पंचायतीक म्हण म्हाका कॉन्टॅक्ट कर बाईक कॉन्टॅक्ट कर सगळे पंचांक कर आनी तेणी एक बरो फुडाकार घेतलो आनी म्हाका दिसता ही रंगमंच आयज तयार केली तितून म्हाका दिसता मोलाचो वांटो बाईचो आहा हितून की तेंच्यांनी तेका जाता तितकी हेल्प केली तसोच म्हाका दिसता मोलाचो वांटो आमच्या भाटकाराचो देश प्रभूचो हे पयशे कोणूय दिवं शकता पूण जागो आयच्या काळान कोणच दिवंक शकना सो हांव मना पासून धन्यवाद करता आमच्या भाटकाराचे कितें आमकां खबर आहा त्या भाटकाराची कित्याक आमी त्या भाटकारा कडेन गेले आमकां आयज तकाच कांयच ना म्हणूंक ना तेणी सो तुमकां सुद्दां असो जो म्हाका दिसता भाटकार दिता म्हणजे ते खरेंच भाटकाराचे धन्यवाद म्हणपाचे सो ही आयज रंगमंचाचो खरोखरच ह्या लोकांक फायदो जातलो हेच्या फुडें सुद्दां हांव म्हाका केल्या बद्दल हेचो हांव धन्यवाद म्हणटा आनी म्हजे 2 शब्द सोंपय अकवाडीमध्ये सुद्धा अनेक कलाकार आहेत बऱ्यापैकी तबला वाजवणारे तबलपटू आहे पेटी वाजवणारे आहे गायन सादर करणारे गायक आहेत तर त्यांच्यासाठी त्यांच्या कलागुणाला वाव मिळण्यासाठी त्यांची कला तुमच्या आमच्या समोर येण्यासाठी
तिथे या ठिकाणी रंगमंचाची एक गरज होती. पण रंगमंच म्हटल्यानंतर ती एक साधी सोपी गोष्ट नव्हती. प्रयत्न चालू होते 1-2 वर्ष, पण असे चांगल्या कार्याला कुठेतरी समस्या येतात आल्या. पण त्या ब्राह्मण देवाच्या आशीर्वादानं, कृपेनं हा विचार आधी प्रथम त्यांनी आमच्या सविता उर्फ विनिता मांजरेकर यांच्या मनामध्ये रुजवला. त्यांनी त्याचा ध्यास धरला, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या गोष्टी घडल्या पाहिजेत. इथल्या भटवाडीतील लोकांसाठी, पुरुषांसाठी, महिलांसाठी या ठिकाणी प्लॅटफॉर्म असणं गरजेचं आहे. हा बहुउद्देशीय रंगमंच आहे, केवळ नाटक सादर करण्यासाठी नव्हे. एखाद्याला वाटलं तर आपण कीर्तन सादर करावं, करू शकतो. एखाद्याला वाटलं आपण नृत्य स्पर्धा आयोजित करावी, करता येईल, तर वेगवेगळ्या स्पर्धा आयोजित करता येतील. एखाद्याला वाटलं की वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करावी, घेता येईल. तर हा बहुउद्देशीय अशा प्रकारचा रंगमंच आहे. समस्या होत्या, कसं करायचं, सारीसुरी गोष्ट नव्हती. रंगमंच उभा करायचा असेल तर त्यासाठी जमिनीची गरज होती. जमीन असेल तर उभा करण्यासाठी पैसा उभा करण्याची गरज होती, निधीची गरज होती. संबंधित आजूबाजूच्या लोकांचं समाधान करायची गरज होती. त्यांच्या मनामध्ये असलेल्या शंका कुशंका दूर करायची गरज होती. एखादा चांगला कॉन्ट्रॅक्टर बघून त्याच्याकडे ते काम संपवण्याची गरज होती. अशा अनेक समस्या होत्या. पण परमेश्वर, तुम्ही ज्या वेळेला मनापासून पुढे सरता, परमेश्वराचं पाठबळ तुमच्या पाठीशी असतो. सविता माझ्याकडे आली, म्हणाली, सर आम्ही देशप्रभूंकडे जाऊया. त्यांच्याकडे जमीन आयज आमच्या भटवाडी ह्यो रंगमंच आयज हांगासर हेजे इनॉग्रेशनाक हांगा उपस्थित आसलेले आमच्या कोरगांव गांवचे सरपंच देवीदास नागवेकर, तसंच डेप्युटी सरपंच दिवाकर नेता, जे आयज खऱ्यांनीच ह्या भटवाडी हांगासर हे स्टेजीची गरज आसलेली. आनी हांवूय बी ज्या भाटकाराचे एप्रिशिएट करता, जे ते आयज तेंच्यांनी तुमकां हांगासर स्टेज बांदपाक हो जागो दिल्लो बद्दल. जेन्ना डिवेलप केन्ना जावंक शकता, जेन्ना कोण आपली जागा दिता, त्या टायमारूच हे डिवेलप जावंक शकता. कित्याक आयच्या काळान हांगासर कोण आपली जागा दिवंक सोदिना. तेका लागून जे पळय आयज आमच्या पेडण्यान देशप्रभू ही फॅमिली आसा, तांकां सगळ्यांक आमच्या पेडण्याच्या वतीन, भटवाडीच्या वतीन तांकां बरो आशिर्वाद. तसोच आयज हांगासर खऱ्यांनीच ही इनिशिएटीव घेतलेली आसा, जे विनिता, ते सोशल वर्कर बरें काम करता. ते जे आयज तेणी आपल्या वाड्यार कितें गरज आहा ती तेणी आयज हांगासर दाखोवन दिल्ली आसा. जेन्ना आमची भुरगीं वाडटा जाल्यार भुरग्यांक खंय तरी स्टेज दिवपाची एक गरज आसता. तेन्ना ही स्टेज तुका पर्मनंट मेळ्ळी जाल्यार हांगासर खुबशे प्रोग्राम जावंक शकता. पयलीं आदी कितें जातालें, जेन्ना खंयच्या देवळाची हे आसा जाल्यारूच ते प्रोग्राम घडटाले. आयज आमच्या भुरग्यांक लागून कसलेय प्रोग्राम हांगासर घडोवंक शकता. तशेंच सगळे वाड्या वयले लोक एक जावंक शकता. तेका लागून ही स्टेज वाड्या वाड्यांनी आसपाची खूब गरज आसा. अशेंच समज सगळ्या गांवांनी बसून कोण जागो दिता जाल्यार हांव तांकां सगळ्यांक स्टेज बांदून दिवपाक हांव तयार आसतलो. कित्याक जे पळय आयज आमचे कलाकार सदांच म्हणटा, पेडण्यान हे कलाकाराची खाण आयज खऱ्यांनीच दिसून येता. जे आयज आमच्या जाणट्यांचे सत्कार केले, हे सत्कार म्हणजे जे आयज तेंच्यांनी, आयज म्हाका दिसता ते नाटकान पाठ करिना, पण तेंच्यांनी जे यंग आसले त्या टायमार तेंच्यांनी बी गाजयल्ले आसतले नाटकांनी पाठ करून.
तेका लागून हांवूय तांकां सांगूंक सोदता, तुमची कला आसा ती भुरग्यांक शिकोवपाची खूब गरज आसा आनी भुरग्यांनी फुडें सरपाची. ही कला आमी टिकोवन दवरतले जाल्यार भुरग्यांक शिकोवपाची खूब गरज आसा आनी भुरग्यांनी फुडें सरपाची. भुरग्यांक जी एक लज म्हणून आसता, ती लज भायर काडटलो जाल्यार भुरग्याक कशी स्टेज दिवंक जाय, तेन्नाच भुरग्याची ती लज वयता. तेका लागून आमी सगळ्यांनी फुडें फ्युचर आमच्या भुरग्यांक बरी देख दितलो जाल्यार सदांच तांकां खंयच्याय हेका पार्टिसिपेट जावपाक दिवपाची गरज आसा. जेन्ना स्कुलान बसून कसलेंय कितें आसा जाल्यार तांकां फुडें काडूंक जाय, जाल्यारूच भुरगीं आमची फुडें सरतलीं. तेका लागून हांव विनीताक आनी तेजे सगळे म्हज्या कडेन येयल्ले आमचे सगळे जाण त्या कितें तरी सपोर्ट आमकां स्टेज बांदूंक दी. हांवें तांकां उतरापूत तांकां कितें आहा तें तांकां कितें जाय त्याच टायमार तांकां दिलें. आनी हांव तांकांय बी सगळ्यांक जे आयज हांगासर सगळे जाण वांगडा रावन एक मूठ एकजूट एक तुमी सगळे रावन आयज ही हांगा स्टेज बांदलेली आहा, अशेंच तुमचो एक साथ आसचो वाड्या वयलो. आनी अशेंच तुमकां कितें जाय हेज्या फुडें बी जाल्यार म्हाका सांगचें, हांव तुमच्या वांगडा सदांच आसतलो. आनी अशीच तुमचे प्रोग्राम घडयत रावा. तुमकां कितें सपोर्ट जाय तेय बी हांव तुमकां सपोर्ट दिवपाक तयार आसा. इतलेंच सांगता, म्हाजी 2 उतरां हांगाच सोंपयता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.